नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयली पळया चुमकेल खबरो। आदलो सरपंच रोशन रेडकर आणि बडतर्फ सचिव रघुवीर बाक्कराचो सशर्त जामीन मंजूर। बर्ज क्लब दुर्घटने खातीर दोगूय आशिल्ले न्यायालयीन बंदखणीत। एसपी टिकम सिंग वर्माची वाळपय पुलीस प्रशिक्षणाचे प्राचार्य म्हणून जाली नेमणूक। जाल्यार संतोष देसाय जाले कुशावती जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक। साळगांव वाठारांत घोवान केलो आपल्या बायलेचो खून केले उपरांत आपुणूच आयलो पुलिसांक शरण। खुनाचो फुडलो तपास आसा सुरू। फाटल्या वर्सा शिरगांव जात्रे वेळार खेटाकेट जाल्ले वाठारांतली रस्त्या कुशीकची अतिक्रमणां मोडपाक सुरवात, पूण खेटाकेट जाल्ली ती सुवात अजून आसा जैसे थेच। मया श्री माया केळबाई देवस्थानाच्या कळसोत्सवाचो मार्ग मोकळो। शांतिकायेन पार पाडत कळस उत्सव। गोंय मुख्य जिल्हो न्यायालयान दिले निर्देश। कथित दिल्लीतलो सोरो धोरण घोटाळो प्रकरणात अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांची निर्दोष मुक्तता। कसल्याच ठोस पुरावे नासतना तांचेर आरोप केल्ल्या न्यायालयान आयकयले सीबीआय। आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान आपा कडेन युती करपाची उक्तायल्या इत्सा। गोंयकारांच्या हिता खातीर आरजीपी कडेन बिनशर्त युती करपाक आमी आसात तयार, सांगता आपाचो आमदार वेन्सी विएगस। आणि मिराबाग तापला बंधाऱ्याचो विषय। सुमार 7 गांवच्या लोकांनी डब्ल्यूआरडीच्या ऑफिसात घालो घेराव। आमका बंधारो नाका, आमचो गांव जाय। हो प्रकल्प बेगोबेग करात, स्क्रॅप थळावे पेटल्यात हट्टा। आता खबरो विस्तारान। हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाच्या उजो प्रकरणातल्या 2 मुख्य दुबावित आदलो सरपंच रोशन रेडकर आणि बडतर्फ पंचायत सचिव रघुवीर बाक्करांची म्हापसा न्यायालयान सशर्त जामिनाचेर सुटका केली। तांकां 50,000 रुपयांची हमी तशेंच हेर अटींचेर जामीन मेळ्ळा। बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागिल्ल्या प्रकरणात हे दोगूय जाण मुखेल दुबावित आशिल्ल्यान दोगूय न्यायालयान बंदखणीत आशिल्ले। Ex Secretary of Village Panchayat Almora, conditions not to leave India without permission and to cooperate. And investigation किती आहे support करतो. So we are happy we work as a team. Advocate Saudagar has nicely argued the matter. Advocate Joanna had supported the case, and we work as a team and we have achieved our goals. 1 month he is inside, but we have seen. We had moved an application for bail for our client, that is Mr. Roshan Redkar. Today was the order. Order is passed. He has been granted bail on furnishing surety of 50,000 and along with some other conditions. दक्षिण गोयचे पोलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा आणि संतोष देसाय यांची बदली झाली। दक्षिण गोयचे पोलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा यांची वाळपय पोलीस प्रशिक्षणाचे प्राचार्य म्हणून नेमणूक झाली। जाल्यार संतोष देसाय यांची दक्षिण गोयचे पोलीस अधीक्षक तसेच कुशावती जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून नेमणूक झाल्या। साळगांव वाठारांत रुक्मिणी राठोड हे बायलेचो तिच्या घोवान गळो चिरून खून केलो। ही बायल मूळ कर्नाटकाची असून ती सध्या मुड्डवाडो साळगांवां रावताली। खून केल्या उपरांत ते बायलेचो घोव विनोद राठोड पुलिसांक शरण आयलो। घोव बायले मदीं सदांच झगड्यो जाताल्यो, ताचे वेल्यान हो खून जाल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला। साळगांव पुलिशेन हे घडणुकेचो पंचनामा करून फुडलो तपास सुरू आसा। सर आज मुड्डवाडो सालिगांव हांगासर एक मर्डर जाला, तुमी इन्फॉर्मेशन आमकां कितें दिता हेचेर? एक फॅमिली रावताली राठोड म्हणून। तेन्ना इन्फॉर्मेशन आयली की घोवान बायलेक मारला म्हणून। सो आमी इमिजिएटली स्पॉटार गेले हांगा आनी घोवाक आमी कस्टडीन घेतलो। मागीर कळ्ळें प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की घोवानूच बायलेक मारलो बिकॉज तेंची परत झगडी जाताली, पॅटी कॉरल्स अशें जाताले झगडी पयशाचेर। सो त्या रागा भरान मारलो असो घोवान सांगला
आम्ही फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. कस्टडीन घेतला. स्वतः मारलो आणि पोलीस स्टेशनार गेलो. हय. सर कित्याक कितून मारला की वेपन यूज केला. नायफ मेळ्ळा आमकां त्या स्पॉटार. खंय कळ्याक अजून पोस्टमॉर्टम केल्याकूच कळटलें एक्झॅक्टली खंय इंजरी जाता. ताका अरेस्ट केला न्ही. कस्टडीन घेतला ताका इंट्रोगेशनाक. FIR रजिस्टर केला अंडर मर्डर. आतांच आमकां कळ्ळां की हांगासर एक बायलेची मर्डर जाल्लेली आसा म्हणून. तुमकां फुडें दिसता पळय त्या घरान एक कपल रावतालें फाटले 3 म्हयने जाले. ते घोव बायलां भितर कितें तरी आर्ग्युमेंट जालो आनी त्या आर्ग्युमेंटाचें लास्ट रिजल्ट जालें की घोवान ते सुरी तोपली अशें आयकता आनी निमाण आपुणूच सरेंडर जाल्लो आसा. हें अशें जावप म्हणल्यार खूब वायट. सगळे कम्युनिटीक वायट दिसलेलें आसा. अशें जावचें न्हू म्हणून आमी खबरदारी घेवंक जाय. मात कोण केन्ना भाड्याक रावता त्या मनशाचो बॅकग्रावंड कितें आसता, खंय कितें झगडो आसता, मात तेका गुन्हेगारी प्रवृत्ती आसा काय तो शॉर्ट सर्कीट आसा हाय टेम्परार कोणाक कांय खबर नासता. मात आयकलेले माहिती प्रमाणे ताका फाटल्या म्हयन्यांसून सांगलेलें की तुमची झगडी जाता, आर्ग्युमेंट जाताले, मातशें तुमी रूम सोडून वचात म्हणून. मिसेसूय सांगताले आमी ताका ऑलरेडी सांगला म्हणून. आनी 1 तारखेसून सोडूनय वचपाचो आसलो पळय जाल्यार आयज ही घटना जाली. घटना खरीच वायट जाल्लेली आसा. सो केन्ना घडली घडणूक ही? दनपारां घडला म्हणजे जेन्ना भुरगीं स्कॉलाकसून आयलीं तेन्ना कळ्ळें. सध्या आमी आसात मुड्डवाडो सालिगांव हांगासर आनी हांगासरल्यानूच एक खून जालेल्याची एक मर्डर जालेल्याची घटना जी आसा ती मुखार येता. पुराय बातमी अशी जावन आसा म्हटल्यार मुड्डवाडो सालिगांव हांगासर एका रेंटेड रुमान रावपी एका घोवान आपल्या बायलेचो खून केलेलो आसा. खून करपाचें कारण म्हटल्यारूच डेली ज्यो हांच्यो झगड्यो जाताल्यो ह्याच कारणा वयल्यान खंय तरी आयज एका घोवान आपल्याच बायलेचो गळो आसा तो चिरून बायलेचो मर्डर केलेलो आसा आनी मर्डर करून स्वताक वचून ताणें सालिगांवच्या पुलीस स्टेशनान सरेंडर केलेलो आसा. दोगूय जी मूळ आसात ती कर्नाटकची जावन आसा आनी एकाचें नांव विनोद राठोड तर ताच्या बायलेचें नांव रुक्मिणी राठोड आनी दोगांयची वर्सां 40 जावन आसात. आनी सध्या स्पॉटार जी आसात ते सालिगांवचे पुलीस तशेंच SP तशेंच फॉरेन्सिक सुद्दां जी आसा ती पावलेली आसा आनी थोड्याच वेळान बॉडी जी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर शिफ्ट करपाक येतली आनी इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा ह्या इन्सिडंटाचेर चालू आसा. फाटल्या वर्सा श्री लयराई देवीचे जात्रे वेळार खेटाखेट जाल्ली. त्या वाठारांतल्या रस्त्या कुशीकची अतिक्रमणां मोडपाक सुरवात केल्यात. मात खेटाखेट जाल्ली ते सुवातेक अजून मेरेन हात लावंक ना. जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशाप्रमाण दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदारांच्या निरीक्षणाखाला शुक्रारच्यान ही कारवाय सुरू केल्या. फाटल्या वर्सा लयराई देवीचे जात्रेक खेटाखेट जावन भाविकांक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो. आता ह्या वर्सा 21 एप्रिलाक लयराई देवीची जात्रा जातली. तेन्ना पौरुप्रमाण अंदू कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हणून कडक उपाय येवजण करपाचो निर्णय शासकीय पावंड्यार घेतला. तशेंच लयराई देवीच्या जात्रे वेळार भक्तांची सुरक्षितताय आनी गर्देचें योग्य वेवस्थापन करपा खातीर उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक खर निर्देश जारी केल्ले. न्यायालयान 6 मार्च मेरेन सविस्तर गर्दी वेवस्थापन प्लॅन सादर करपाचो आदेश दिल्लो. ते उपरांत शुक्रारा सगळे संबंदीत अधिकारी एक्शन मोडात आयले. जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मामलेदाराच्या निरीक्षणाखाला शिरगांव वचून त्या वाठारांतली रस्त्या कुशीकची अतिक्रमणां मोडपाक सुरवात केल्या. मात फाटल्या वर्सा खेटाखेट जावन भाविकांक जीव वगडावचो पडिल्लो ते सुवातेर मात कांयच हालचाली जाल्ल्यो दिश्टी पडना. गोमंतक टीव्ही खातीर शिरगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मया वाठारांतल्या श्री माया केळबाय देवस्थानाचो वर्सुकी कळस उत्सव कसल्याच अडथळ्या शिवाय आणि शांतिकायेन करपाचो निर्देश उत्तर गोंय मुख्य जिल्लो न्यायालयान दिला. उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी कायदो आनी सुवेवस्थेचे कारण फुडें करीत शेनवार 21 फेब्रुवारीक देवस्थानांतली धार्मीक विधी आनी कळस उत्सव स्थगीत करपाचे आदेश दिल्ले. मात जिल्लो न्यायालयान ह्या प्रशासकीय आदेशाक स्थगिती दिल्ल्यान आतां हो पारंपारीक उत्सव भक्तिभावान मनोवपाचो मार्ग मेकळो जाला. दिल्ली अबकारी धोरणाच्या आरोपात आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल आणि आदले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 21 जाणांक दिल्लीच्या न्यायालयान निर्दोष थारायले. तशेंच ह्या प्रकरणात कसलेच ठोस पुरावे नासतना तांचेर आरोप केल्ल्यान न्यायालयान सीबीआयक आयकयले. पळय तेन्नाचे दिल्लीचे मुखेल सचिव नरेश कुमार हाणें उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेनाक सादर केल्ल्या अहवालात जुलय 2022 वर्सा ही केस उजवाडाक आयली. दिल्लीच्या 21-22 वर्साच्या सोऱ्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना प्रक्रियात्मक चूक जाल्ल्याचो उल्लेख अहवालात केला.
अहवालाप्रमाण सिसोडियान तेन्नाचो अबकारी मंत्री म्हणून काम करतना मनमान्यांनी एकतर्फी निर्णय घेतिल्ले आनी ताका लागून सरकारी खजिन्याक 580 कोटी रुपया परस चड लुकसाण जाल्ले. तशेंच कोविड-19 काळात अडचणीक लागून सोऱ्याच्या वेपाऱ्यांनी सवलत, परवानो शुल्क वाडोवप, दंड माफी करप आनी सुटकेच्या बदला किकबॅक अशें म्हणिल्लें मान्य केलां असोय आरोप केल्लो. पंजाब आनी गोंयांतल्या विधानसभा वेंचणुकेचेर प्रभाव घालपा खातीर ह्या निधीचो उपेग केल्ल्याचे अहवालात म्हटलां. सोऱ्याचें धोरण नोव्हेंबर 2021 वर्सा चालीक लायिल्लें, पूण वाडत वचपी वाद जाल्या उपरांत जुलय 2022 वर्सा ती रद्द जाल्ली. ह्या प्रकरणात 2 वेगवेगळ्यो केशी नोंद जाल्यो, एक सीबीआय आनी दुसरे अंमलबजावणी संचालनालयान मनी लॉन्ड्रिंगाच्या आरोपा संबंधी. सीबीआय प्रकरण निवळ तरी ईडी कडल्यान मनी लॉन्ड्रिंगाची चौकशी अजूनय चालूच आसा, ती केस उरता. ह्या प्रकरणात आम आदमी पक्षाच्या जायत्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांची नांवां मुखार आयिल्ली. कांय जाणांक अटक जाली. मजगती न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाक लागून दिल्लीच्या राजकीय मळार व्हडली चर्चा सुरू जाल्या. जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है. संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है. मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है. इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया. कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आरजेपीचो मुखेली मनोज परब हाणें आम आदमी पक्षा कडेन युती करपाची इत्सा परगटायल्या. पक्षा कडेन तशेंच अरविंद केजरीवाल हांचे कडेन उलयल्या उपरांत गोंयच्या लोकांच्या हिता खातीर आरजेपी कडेन बिनशर्त युती करपाक आमी तयार आसात अशें आमदार वेंझीन सांगलें. मजगतीं आपाक आरजी वांगडा युती जाय, मात केजरीवालान काँग्रेसी वांगडा संबंद अजून सुदारूंक नात काय म्हणून वेंझीक प्रश्न विचारिल्ले, ताचेर जाप दिवप ताणें टाळ्ळें. तुमचो जाता 2 दीस पयले आरजी प्रेसिडेंट मनोजान एक उल केलो की दॅट ही इज ओपन फॉर अलायन्स आनी आम आदमी पार्टी बरा आनी दुसरे पार्टी बरा तो अलायन्स ओपन आहा म्हणून. तेच फाटल्यान आमगे हे दिसान 2-3 दीस तेजे बरोबर थिंग बसून आहले म्हणटकीर तेजे उलोवप जालें आनी देन टुडे वी डिक्लेअर्ड पार्टी कडेन उलयले सगळे कितें आनी वी हॅव डिक्लेअर्ड दॅट वी आर रेडी फॉर एन अलायन्स विथ दी आरजीपी आनी अनकंडिशनल अलायन्स. बट कांय कंडिशन ना, कांय ना, आनी गोंयची पासत, गोंयचे लोकां पासत आनी टू मेक शुअर दॅट together we can defeat the BJP. So since only with RG or Congress is also there. Sadhya RG has made a statement and he has come out saying that he would want all other parties to align with them. So to that statement, this discussion started with them. From there on, rest all parties, political parties, step by step जातल्यो. सध्या त्यान उलो मारलो, आम तेगे उल्या तांकां दिलो आनी आम आत दवरलो. So now together we have to move it. Alliance जाय म्हणून सांगिला. Manojan Ulmalo that he is open for an alliance with all political parties including Aam Aadmi Party. हे अलायन्साचेर तेंचो उलमाल तेजेर आम तेंकां उलयले आनी तेजे आम जबाब दिलो ताकी सगळ्यांक कळपाक दॅट आम आदमी पार्टी इज रेडी फॉर लेट्स गो फॉर एन अलायन्स, वील गो फॉर एन अलायन्स. मनोज हॅज कॉल्ड अप दॅट ही इज ओपन फॉर एन अलायन्स, वी हॅव अग्रीड फॉर एन अलायन्स. हे सगळ्या पार्टींचो जात न्हू. वेन वी आर स्पीकिंग समथींग वी स्पीक ऑन द पार्टी. सो बरी गजाल, यू ऑल शूड बी हॅपी अबाउट इट बिकॉज तुमकांय जाय, तुमकां सगळ्यांक जाय. स्टेप बाय स्टेप अनकंडिशनल अलायन्स म्हणून कितें जालें तें जालें दॅट वी आर नॉट पार्टी टू एनी ऑफ दॅट. फर्स्ट टायम ही हॅज कम अप सेईंग दॅट आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो देअर आनी ही इज ओपन अँड वी हॅव रिप्लायड टू. सो डोंट कीप तुम्ही केजरीवाला कडेन उलयल्या, वेंझी बाब तुम्ही केजरीवाला कडेन उलयल्या इन फ्युचर काँग्रेसी कडेन सुद्दां अलायन्स करपाक जाय म्हणून गोंयांत. सध्या आरजीन उलमालो, आरजीगे हेजेर आमी सरा कडेन उलयले आनी हे सगळे उलयन सरा कडेन उलयन सगळें डिसिजन आरजीगे हेजेर जालें न्हू. मुखावेल स्टेप मुखावेल. पूण आरजी काँग्रेसूय जाय, आरजी काँग्रेसूय जाय आनी युनिटेशन आहले तुमी, सो युनिटे बीन उलोवप जाला हे बद्दल. आनी आरजी काँग्रेसूय जाय. सो तुमी आरजी खंय तरी काँग्रेसी कडल्यान सेपरेट करना?
चोय आता परत तुझे क्वेश्चन मरे तुका आन्सर कित जाय तो म्हाका खबर ना तू कित आन्सर जाय फर्स्ट स्टेप RG has taken the initiative to call everyone. We have replied to that initiative and we are the first one who have replied. Rest कोण आहे ते all part of it. Unconditional दिली so there is no condition. 280 कोटी रुपयांच्या बंधारा प्रकल्पाक लागून मिराबाग वातावरण तापला. जुवारी न्हंयचेर प्रस्तावित धरणाक मिराबागच्या थळाव्यांचो खर विरोध चालूच आसा. तशेंच बेकायदेशीर पीठ खणून दवरला तेवूय बेगोबेग पुरोवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. मजगती अधिकाऱ्यांनी पीठ पुरोवपाचें लेखी उत्तर थळाव्यांक दिलां. पळयात. आता जाणी आम्ही हर एक गोष्ट तुमच्या डिपार्टमेंटान तुमकां सर समजावन सांगलें आमी कशें तुमी रॉंग आहा कशें तुमचो प्रोसेस चुकी जाता थंय पूण तुमी आयकोपाक तयार ना तुमी आमचे कडेन खेळटा दादागिरी करता दादागिरी आमच्या लायफाक आणि तुझी कारवाई तू केन्ना करता ती डेट म्हाका दी आपूण आयच्यान चालू करता फाल्यांच्यान चालू करता हें सांग म्हाका पुरोवपाचें तेन्ना आमी वयता नाल्यार बसता हांगा जे इल्लीगल जे पीठ खणून दवरलेले जे अनसेफ कंडिशनान आसलेले हे खंय तरी आतांचे जे बेगींतल्या बेगीन हेजेर खंय तरी हे पुरोवपाक जाय. पयलीं पंच खंय नासलेलो आनी हेजे मागीर आमकां पंचाचो कांयच इन्वॉल्वमेंट ना. जुवारी न्हंयचेर सुमार 280 कोटी रुपयाच्या बंधारो प्रकल्पा आड मिराबागच्या गांवकारांनी खर निशेध केलो. निदर्शकांनी पाजीमळ सांगे हांगच्या WRD खात्याच्या ऑफिसात वचून घेराव घातलो. तशेंच सहाय्यक अभियंत्याक धारेर धरलो. या प्रकल्पाचो परिणाम सावड्डे, कुडचडे आनी सांगे मतदारसंघातल्या 7 गांवांचेर जातलो असो दावो गांवकारांनी केला. देखून हो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करून खणून काडिल्ले पीठ बेगोबेग भरचे अशी खर मागणी केल्या. मजगती गांवांतल्या लोकांच्या मागण्यांचेर योग्य निर्णय घेवपाचें आश्वासन प्रशासनान दिल्या अशी माहिती मुखार आयल्या. तेणी फक्त तो पुरोय म्हणून सांगला तेणी आमी सांगले न्हू तुमकां की आमी हेजे पयलीं एप्लाय केले म्हणून पुरोवपा लागून तुमी कित्याक पुरोवना तर डेप्युटी कलेक्टरान पयलीं लेटर केला तेजेर आमी हें केल्ली ना तुमकां कांयच रायट्स ना हे पुरोवपाची बीन कांय ना खबर ना. हायर ऑफिसर सांगले प्रत्येक वेळा तुमी हायर ऑथॉरिटीक विचारतात सगळे गोश्टी बंधारा तेणी म्हणटा ते बंधारा हो तुमचे अंतर्गत येता पाणी अडवा बाकीचे सगळे आनी हे तुमची काम आसा तुमी लोकांनी कितें आयकना तुमी कितें हायर ऑथॉरिटीक ऑलरेडी सांगलाय असो आमी सांगलें न्ही हायर ऑथॉरिटी कडेन उलयलो कितें सांगता तुमी ना तो प्रोसेस आसता चालू आहा न्ही आमचो ते म्हणटा धाडलो न्ही आमी कितले दीस लागता प्रोसेसाक इल्लीगल म्हणटा ते पुरोय म्हणटा जाल्यार आतां बरोवन दिता न्हू हांव आमच्या हायर ऑफिसरान लागलो हेजे पयलीं दिवना तुमी बरोवन इल्लीगल म्हणटा ते रूल म्हणटा जाल्यार इल्लीगल प्रोसेस करून केल्ले न्ही सर तुमी म्हणटा पळय 3/3 आसा तर इल्लीगल खडल्यार तुमी मान्य करता ना आमी थंय घडलेच ना पूण 3/3 तशें जावपा ना तुमी आतां सामकी हें म्हणटा पार्क आभार केला आमचो आनी कांय ना म्हणजे आतांच जावन तें कितें म्हणटा आतांच जावन न्ही आमी हर एक गोश्ट तुमच्या डिपार्टमेंटान तुमकां सर समजावन सांगलें आमी कशें तुमी रॉंग आहा कशें तुमचो प्रोसेस चुकी जाता थंय पूण तुमी आयकोपाक तयार ना तुमी आमचे कडेन खेळटा दादागिरी करता दादागिरी आमच्या लायफा कडेन आमचो टायम आमचे खेळ केलो तुमचो आमचो हें पॉसिबल ना तुमी बरोवन दिवपाकूच जाय पडटलें तुमकां आतां. आणि तुझी कारवाई तू केन्ना करता ती डेट म्हाका दी आपूण आयच्यान चालू करता फाल्यांच्यान चालू करता हें सांग म्हाका पुरोवपाचें तेन्ना आमी वयता नाल्यार बसता हांगा तुगे हायर तूं उलय सर तुका जाय जाल्यार आमी टायम दिता तुगे हायर ऑथॉरिटी सर ते येयले वचनाय आपल्याक कितें उत्तर दी आपल्याक तेन्ना दिवपाक जाय म्हणून आनी मिडिया समोर उत्तर दी पंचाचो बी कितें इन्वॉल्वमेंट आसा ना पंच तुमी पळयलें मरे हेजे पयलीं पंच खंय नासलेलो आनी हेजे मागीर आमकां पंचाचो कांयच इन्वॉल्वमेंट ना. हो जो सगळो हें आसा हें आमचें एज्युकेशन हे सगळे गांवचे लोक मेळोन येयल्ले आसा. हांगा कोण पंच जावं जे आमदार जावं कोण ते बाकीचे जे आसा हेंचो आमकां आजून पर्यंत कोणाचो सहकार मेळ्ळो ना. हें आमचें हें आसा आनी हें आयज खंय तरी WRD डिपार्टमेंटान आपूण लेखी दिल्लें आसा की आमी ते सोमारच्यान हें काम खंय तरी चालू करतात खड्डो पुरोवपाचें. जो पयलीं जो 1 वर्स पयलीं जो खड्डो मारून दवरलेलो जो व्हडलो
तो आमी तांकां पयलीं पळोवपाक लायला, कित्याक हो जो नेक्स्ट पयर जो खड्डो मारला तेजेर आमी ऑलरेडी FIR फायल केल्ली आसा, कित्याक तो इल्लिगल मारलेलो आसा, तो प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा आनी ते खंय तरी आयर्न ओर खंय थेफ्ट केस जाता आयर्न ओराची. सो ते मायन्स अँड मिनरल्साक आमी तेजेर कंप्लेन दिल्ली आसा. जो पर्यंत तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जायना तो खंय तरी ताका सेफ कंडिशनान जावं बॅरिकेड करून तो सेफ दवरचो. आनी जालना जाल्यार काम जालना जाल्यार आमी परत हेजेर WRD आमी जे मडगांव आसा तेजेर मोर्चा व्हरतले. तेका लागून आमी हें धरून बसले की एटलीस्ट तो पयलीं खड्डो पळयात म्हणून. स्क्रॅप वॉक करपाचो आमी आमगे पयलूच्यान डिमांड दिलेले कडेन आसा. तशेंच वयर जे तेणी रस्ते जितले खणोन दवरला, सगळे माती तेणी रस्त्यार दवरल्या, थंय लोक निसून पडपाक लागल्यात, गाडी स्लीप जाता. पयर 4-5 जाण ते पडले कडेन आसा. सो हांवें हेय सांगला, रिक्वेस्ट केला की ते बेगीच्या बेगीन जी माती आसा ती सगळी थंयची काडची. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्टीकर. बार्देस मालातल्या कामुर्ले वाठारात बेकायदेशीर रितीन रेंव उपसपाच्या प्रकरणाखाला कोलवाळ पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. कामुर्ले वाठारात सुमार 52,000 रुपयांची 40 क्युबिक मीटर बेकायदेशीर रेंव मेळ्ळ्या उपरांत कोलवाळ पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. खण खात्याच्या अधिकाऱ्यान दिल्ल्या एका गाळी उपरांत हो गुन्यांव नोंद केल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. नावेली सिकेटी वाठारात व्हडा प्रमाणात उदकासोतांचे लुकसाण आणि मातयेचो भराव घालून सैमीक उदकाची वाट आडोवप ह्या फाटभुंयेर थळाव्यांनी सुवातेर पळोवणी करपाक फ्लायंग स्क्वॉडाक आपयले. मात तांणी फोन कॉल्सांचेर दुर्लक्ष केल्ल्याचे थळाव्यांकडल्यान कळटा. हातून राजकीय फुडाऱ्यांनी हस्तक्षेप केला आसूय असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला अशी माहिती मेळ्ळ्या. पळयात. नावेली सिकेटी वाठारांत व्हडा प्रमाणात उदका स्रोतांचे लुकसाण जाला. तशेंच संबंदीत व्यक्तीन मातयेचो भराव घालून सैमीक उदकाची वाट आडयला असो आरोप थळाव्यांनी 2 दिसां पयलीं केल्लो. अशा प्रकारा खातीर पर्यावरणाची हानी जातली, देखून संबंदीत व्यक्तीचेर खर कारवाय करची म्हूण मागणी केल्ली. शुक्रारा सकाळी नावेली आनी लागसरच्या वाठारांतले थळावे घडणूक सुवातेर जमले. ह्या सुवातेर पळोवणी करपाक तांणी फ्लायंग स्क्वॉडाक आपयल्ले. मात 3-4 फावट फोन करून लेगीत ते पावले ना. तांणी फोन कॉल्सांचेर दुर्लक्ष केल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगिल्ल्याचे कळटा. हातून नावेलीच्या राजकीय फुडाऱ्यांचो हस्तक्षेप आशिल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायल्याचे सामकार आयला. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. वर्साचे 12 महिने उदक दिवपी दवरलेची झर सध्या दूषित जाल्या. उदकांत बियरीच्यो आनी हेर प्लास्टीक बाटल्यो उडयल्ल्यान उदक प्रदूषित जाला. दवरलेच्या लोकां खातीर हो झरो म्हत्वाचो आसा. ह्या प्रकारा खातीर थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. हो सैमीक झरो बेगोबेग नितळ करून अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय म्हणून CCTV कॅमेरा बसयतले अशी माहिती थळावे पंचान दिली. ऑन प्रायोरिटी बेसीस आमी क्लीन करपाक बरें घेतले. पंचायत जालीच, पूण आमी ज्या पद्दतीन आमी हें करता ते हांव केलें मरे. हांव BJP खातीर वावरता. हांव BJPचो कार्यकर्तो आनी ह्या पंचायतीचो एक सरपंच. आमच्या ह्या लोकल वार्डाचे मेंबर ही एरिया जी पडटा ते संपदा नायक म्हणून वार्ड नंबर 6 आनी तेणें ऑलरेडी MLA कडेन गेल्ले आहा. ते MLA हेल्प घेवन WRD हेल्प घेवन विदिन फ्यू डेज वी आर गोइंग टू क्लीन दीस. आणि त्या शिवाय आमच्या पंचायतीचे जे लक्ष आहा आम्ही पंचायतीक आमी डिसिजन घेतले. पण आमदारान घेतले म्हणजे पयलीं आमदारान जे ते थ्रू WRD जावप एकदम बरें जातलें, की वेवस्थीत जातलें. आनी WRDचे लक्ष इवन फाटीं सुद्दां गणेश चतुर्थी टायमार हांगा सगळे गणपतीचे विसर्जन हांगा जाता. हो तो मेन प्लेस जाला. पयलीं आमी थंय करताले स्विंगात कडेन. आतां ही नवी बांदून फक्त गणेश विसर्जना खातीर मुद्दाम बांदले आसा आनी विसर्जन हांगा जाता. फाटीं मुर्ती हांगा खूब आसल्यो आनी फाटीं आमदारान लीड घेवन निवड केल्लें. परत खंय तरी अशीक जाल्लें आसा आनी आमी 100% करून घेतले. दावोळी झर म्हणल्यार फेमस आमचे दवोळचे गणपती जावं माडगांवचे गणपती येवन हिंगा विसर्जन करतात. आमकां WRDने बरी एक संदी दिल्ली, बरी बांदून दिल्ली आनी ते ब्युटिफूल केल्ली. आनीक आमचे MLAन आमकां पेवर्स घालून सगळे दिल्ले, ग्रिल्स लायल्ले, रेलिंग्स लायल्ले. आनीक पयल्यार गेल्यार ह्या दिसा हे झरीन भरपूर कचरो आसा. हे आमचे दावोळेचे भायले बी भुरगे येवन हांगा
जे कितें कितें वायट करता आनी कॅनां उडयता बॉटल उडयता आमी सांगपाक शकना कितें 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 करता पळय ते आमचे दावोलीन ही एक झरी एक फेमस म्हाका दिसता आमी खूबदां आमी क्लीन केल्ल्या पंचायत लेवलाचेर क्लीन केल्ल्या इवन MLA लेवलाचेर क्लीन केल्ल्या तरी आसतना लोक सजमाना ही आमची एक हे उदक आरशा भाशेन दिसता जे तोंड पयल्यार तेजेर रिफ्लेक्ट जाता तोंड इतलें क्लीन उदक आसा आमचे रिपोर्टर भावान तें उदक दाखयलें तुमकां घरा दिसतलें पळय आमी फोट मारता जाल्यार तें उदक दिसतलें आनी तितून बरी मासली आहा आमचे चिकाले म्हणटा ते पयले चिकाले म्हणटाले ते सुद्दां तेमी व्हिडिओ केल्ले आहा ते तुमकां पळय दिसतले म्हाका दिसता आमी एक दखल घेवन आमचेय पंचायतीन दखल घेवन एक कॅमेरा बसयल्यार म्हाका बरो दिसता. पणजे जाल्ल्या आंदोलना वेळार कलाकार राजदीप नायकान केल्ल्या विधाना बाबतीत आपली भूमिका स्पश्ट केली. हांवें 70च्या लोकांक गोरवां म्हणूंक ना आनी कोणाची माफी मागचो ना. आपूण आपल्या विधानाचेर ठाव आसा. 70कारांचो अपमान करपाचो हेतू नाशिल्लो अशें राजदीपान सांगलें. मजगतीं 70च्या लोकांनी कलाकार राजदीप नायक हांचे आड वाळपय पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्ल्यान अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज तांणी केला. तुमकां खबर आसा की बाब राजदीप नायक हांचेर पयर आमकां मिडिया मार्फत कळ्ळें की ताजेर एक ऑफेन्स रजिस्टर जाला वाळपय पुलीस स्टेशनान फॉर द स्टेटमेंट्स एलिजेडली मेड बाय हिम ड्युरींग प्रोटेस्ट एट पणजी आनी हांगचे लोकांनी ताजेर कंप्लेंट फायल केल्या की तांकां लागून तांचो इन्सल्ट जाला तांचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाला म्हणून ताच्या संदर्भान हांगा एक ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लें. काल राती 7 राजदीपाक एक वायरलेस मेसेज आयली टू माधोळ पुलीस स्टेशन की आज सकाळीं येवचो म्हणून वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर. कन्सिडरींग करंट सिच्युएशन वे गोवा इज कंडक्टींग इटसेल्फ हाव पुलीस आर कंडक्टींग देमसेल्फ म्हणजे ज्या तरेन पुलीस वागता ज्या तरेन सरकार वागता आनी ज्या तरेन सामान्य नागरिकांची जी सतावणूक चालू आसा ताका लागून आमी कसलीच रिस्क घेवना. पयलें काम म्हणल्यार सकाळीं वचून आमी एंटिसिपेटरी बेल फायल केली आनी ताजे मागीर एज पर द रिपोर्ट एज पर द ताजो वायरलेस वीच वॉज इशूड टू हिम राजदीप हेज अपियर्ड ताजे मागीर ताका हांगा नोटिसूय सर्व केली ताणी हांगा आयल्या उपरांत 35 BNSS आनी नोटीस उपरांत जाल्यार ताणें स्टेटमेंट रेकॉर्ड केला आपलो ताणें आपले जे हांगा इन्वेस्टिगेशन आसा तें इन्वेस्टिगेशन जालां आनी आमी जो तांकां कितें दिवपाचें आशिल्लें एविडन्स तोय दिला. काल जो व्हिडिओ रिलीज केला खासा 70कारा खातीर तातूंत पूर्ण जें हांव कितें उलयलां प्रत्येक शब्दान शब्द कितें उलयला तातूंत 70 हो शब्द खंय आयला किंवा 70ची गोरवां हो एक खंय शब्द वापरला हो प्रत्येक 70कारान आपल्या काळजार हात धरून तो आजोबा जागृत दैवता पळय ताकाच व्हरून सांगचें हांवें 70कारांक गोरवां म्हटल्या काय कितें म्हटलें. हांवें इतलेंच म्हटलेलें की तुमी 45,000 लोक हाडपाची जी धमकी दिल्या तुमी एखाद्री 45,000 गोरवां पोसल्या जायत पूण आमी गोंयकार गोरवांनी आमकां फाटीचो कोणो आसा त्या भितर त्या गोंया भितर 70 येना. हांवें सगळ्या गोंयकारांक म्हटल्यार तेतूं 70 येना तर हांवें 70 खरें म्हटल्यार गोरवांक असो वापरला असो ताणें एका धरला सर कारण तशें पळोवपाक गेल्यार ह्या मतदारसंघान दोनी जर मेळून सोदीत जाल्यार म्हाका दिसता 45,000 मतदारूय जायना. सो आतां 45,000 तो आतां खंयचे लोक हाडटलो लोकांक हाडप शक्यच ना आनी खंयचोय देव सोडून खंयच्याच मनशाक 45,000 लोक रस्त्यार हाडपाक लोक कितें पिशेना लोक जनावरांनी आमकां मनशांक एक तकली दिल्या बुद्धी दिल्या आपणें कितें करप घरा भायर सरतना हांवें वचप काय न वचप हें मनीस चिंतता फक्त गोरवांक आमळ्यार जावता ती हे गोरवांक करपाक शकता ह्या इंटेन्शनान हांवें ताका उद्देशून म्हटलेलो पूण तो कोणेय तरी हांगा वेगळे तरेन घेतला. समजा जर हांव चुकीचो आशिल्लो न्हू प्रत्येकाक अधिकार आशिल्लो फक्त हांगा न्हू म्हाज्या घरा कडेन म्हाका भायर काडून मारपाचो पूण हांवें चूक करपाक जाय आशिल्ली न्ही. आतां तुमी जे 70कारांनी म्हटल्यार म्हाका बाजारान येवन चूक जेन्ना हांव गेलतीच ना हांव फॉल्टीच ना 70कारांक हांवें गोरवां म्हणूच ना तेणी स्वता ओडून घेतला आनी ताणें आपल्याचेर ओडून घेतला जाल्यार ताका हांव कांयच करपाक शकना. हांव माफी म्हणटा ती मागचो ना कारण हांवें चुकूच करूं ना न्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.